प्रेस घेवच्या पयलीं तुमकां ह्या पत्रकार भाव नमस्कार, तशी देवी भगवतीकय नमस्कार. आयचे प्रेस घेवपाचें कारण म्हणजे आयज राजन कोरगांवकर तशेंच काम गेली 6 वर्सां चालू आसा पेडणे मतदारसंघात आनी आयज खंय तरी तांकां तेंचें काम पळोवन तेंचें विजन पळोवन जो नेतो आसा ताका विजन आसपाक जाय आनी ते कारणात आनी तेंचें जें काम आसा ती पद्दत पळोवन आयज खंय तरी पेडणे मतदारसंघात जे आमचे डॅशिंग लिडर म्हणटा जे आयज आमकां एंट्री घेतात की राजन कोरगांवकराचें समर्थन करतात आनी ते फुडें ते वाटचालीक ह्या फुडल्या इलेक्शनाक तेंचो वांटो आसतलो ह्या कामाक आनी तेंचे आमी आतांच तेंचे हे फुलां दिवन आमी तेंचे एंट्री करतात. ती प्रशांत गावडे हे कोरगांवचे, तसेच कमलेश्वर स्कुलाचे जॉयंट सेक्रेटरी आसात ते आनी कमलेश्वर देवस्थानाचे म्हादन आसात. तांकां सरा कडेन मागता की तांकां फुलां भेटोवची. तसेच तेंचे एका कंपनी नामवंत कंपनीन ते बॅचलर इंजिनियर म्हणून इन मेकॅनिकल ते काम करतात आनी आयज खंय तरी पेडण्या खातीर एक काम करपाची तांकां एक जिद्द आहा की गेली 50 वर्सां जाली की भायरले आमचे येवन पेडणे मतदारसंघान राज्य करता, हेका खंय तरी फूल स्टॉप घालपाक जाय आनी पेडण्यांतलो ह्या मातयेंतलो भुमिपुत्र निवडान येवपाक तेंचो ह्यो वांटो आसतलो अशें म्हणटा आनी तांकां ह्या कार्याकय तांकां फुडें आमच्या बरोबर काम करचें अशें तुमकां शुभेच्छाय दिता. तशेंच आमचे दुसरे उपेंद्र देशप्रभू माजी वायस चेअरपर्सन आनी उद्योजक आसा, तेंचे कडेन मागता की तेंच्यांनी आमच्या बरोबर अशेंच काम करूचें आनी सरा कडेन मागता तांकांय फुलां भेटोवन तेंचें अभिनंदन कर. स्पेशल आयज हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या प्रशांत गावडे आनी आमचो उपेंद्र देशप्रभू. खरें म्हणजे एक रत्ना पेडण्यांतली. धन्यवाद. आनी हांव तुमकां तुमच्या वतीन सगळ्यांक म्हज्या पेडणेकारांकच सांगूंक सोदता असली रत्ना आमच्या कडेन येवची जेणे करून आमचे पेडणे घडोवपाक आमकां हातभार लागतलो. राजन कोरगांवकर हांचे वांगडा काम करपाची सवलत मेळ्ळी. त्यांच्यानी स्विकारलो की आमच्या वांगडा काम कर पेडणेकारा खातीर. सो त्या खातीर प्युअर पेडणेकारांची खातीर काम करपाचा राजना बरोबर ह्या हेतून फुडें सरलो. बाकी राजकारणाचे राजकारणाचो जन्म म्हणटा तो म्हाजो BJPन जाला. आजपर्यंत मी BJPन आहे आणि BJP खातीरच काम करते. पण मी आता जो राजना वांगडा येयलो तो स्पेशल राजनाचा काम बघून राजनाची तळमळ जी पेडणेकारा खातीर काय आहा ती बघून मी सुद्धा पेडण्याचो एक भाग, तो सुद्धा भूमिपुत्र. ह्या गोष्टीन आम्ही फुडें सरलो. म्हाज्या वांगडा आनीकय पेडण्याचे राजन तुज्या वांगडा खूब जाण लोक येतले जे पेडण्या खातीरच वावरान पेडण्याच्या भुमी खातीर. हेतून मतभेद कसलेच ना, फक्त पेडणे खातीर पेडण्याच्या विकासा खातीर पेडणेकाच्या तळमळी खातीर तूं असोच वावराचो, आमकांय घेवन तुज्या वांगडा फुडें सरचो इतकी इच्छा. प्रशांत 2022 हांव राजना वांगडा आशिल्लो. 2022 जेन्ना राजन कोरगांवकर डिफीट जालो तेन्ना राजन कोरगांवान स्पश्ट सांगलें, राजन बाब तूं आनी रावोंक नाका, तूं वच कोरगांव, तूं आनी फुडें वचपाचो ना, कित्याक आमी नासतले तुज्या वांगडा. पण राजन कोरगांवचे फाटलीं 4.5 वर्सां हांवें पळयलीं. आमदार जसो काम करता त्याच धर्तेचेर राजन कोरगांवकरान आपलें काम सुरू केलें. खरोखरच 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन जितले म्हणून कॅन्डिडेट आशिल्ले आनी जितले पडले पळय सगळे घरा गेले, पण पेडणे अपवाद फक्त राजन कोरगांवकर आपलें काम सुरू दवरलें. हांव सांगूंक सोदता त्या खातीर हांव राजन कोरगांवचें काम पळोवन तेचेर मोहीत जावन हांव तेच्या फाटल्यान आसतलों. म्हाजे मित्र सुद्दां तेच्या वांगडा आसतले. ही एक गोश्ट जाली. आतां राजन कोरगांवकराचे फाटल्या एका बद्दल एक क्लिप हांवें आयकली की राजन कोरगांवकर 2022 येयलो त्या खातीर तो भुमिपुत्र जायना. हांव त्या मनशाक सांगूंक सोदता राजन कोरगांवकर 2021 कोविडाच्या टायमार काम केलें.
सो तूं म्हणटा की 2022 राजन कोरगांवकर आयिल्लो, ही एक गोष्ट जाली. त्या शिवाय राजन कोरगांवकर हेचो जन्म कोरगांव ह्या गांवांत जाला. श्री कमलेश्वर हायस्कुलान त्यांनी शिक्षण घेतलें आनी त्या संस्थेचो हांव जॉयंट सेक्रेटरी आसा. फुडें कामा निमित्त किंवा पोटा फाटल्यान म्हणून राजन कोरगांवकर मडगांव आयलो. आतां कामा निमित्त कोणी वचपाचें न्ही, हांव स्वता सांखळे आसा म्हणून हांव भुमिपुत्र जायना. राजन कोरगांवकर चवथीक येतालो, जात्रेक येतालो, कोणाचें लग्न फंक्शन आसतालो तो घरा कडेन येतालो म्हणून तो भुमिपुत्र जायना. अशें म्हणपाचें आहा की वोटींग जे बिहारीचे लोक आसात किंवा आनी मिश्रा म्हणून आहात ते थोड्या दिसांनी वोटींग घेवन येतले आनी कालांतरान तेची भुरगीं भुमिपुत्र जातलीं. सो भुमिपुत्राचो डिस्क्रिप्शन कितें हांव सांगूंक सोदतां. ज्या मनशान भुमिपुत्र न्ही म्हटलो तेजो डिस्क्रिप्शन म्हाका दिवपाचें. आज 4.5 वर्सां राजन कोरगांव सातत्यान काम करता. तर आमचे एक्स CM, एक्स डेप्युटी CM जे आशिल्ले ते 4.5 वर्सां खंय आशिल्ले. तो डेव्हलपमेंट म्हणटा पळय ते खंय डेव्हलपमेंट आसले. 4.5 वर्सां खंय आशिल्लो. तो म्हणटा की 4.5 वर्सां म्हाका पक्षान सांगलें की तूं पेडण्यान वचूंक नाका म्हणून. 2012 सुद्दां पडलो तेन्ना 5 वर्सां घरा काडून बसलो. इलेक्शनाच्या टायमार फक्त येता पेडण्यान, फक्त इलेक्शना पुरती मर्यादित येता. पेडण्याच्या प्रेमा खातीर तो येयना. 4.5 वर्सां गेली आसली असो म्हणटा की 4.5 वर्सां पक्ष कोण तरी लिडर म्हणटा की ताका पेडण्यान वचोंक नाका म्हटलें. हांव ओपन चॅलेंज दिता बाबू आजगांवकाराक की त्यांनी त्या लिडराचें नांव सांगपाचें. जेनी पेडण्यान वचोंक नाका म्हटलें तेचें नांव सांगपाचें. ही ओपन चॅलेंज तेच्या कडेन. आमकांय कळानी असो लिडर कोण आसा जी पेडण्याची उदरगत तुज्या मार्फत जाता ती बंद करपाची. सरळ सांगता हांव तुका. सो तेणी खूब म्हणटा की तो आपूण डेव्हलपमेंट केला, रस्ते हाडले म्हणटा, उदक हाडलें म्हणटा, परत आपले लायट हाडली म्हणटा. 1999 बाबू आजगांवकर पयलो निवडान येयला. तेच्या पयलीं लायट नाशिल्ली, तेच्या पयलीं रोड नाशिल्ले, तेच्या पयलीं उदक नाशिल्ले. सो थोडेसो डेव्हलपमेंट केला तेणी, ना म्हणना हांव. पण पेडणेकारांनी ताका निवडून दिला हेचो अर्थ न्ही हे डेव्हलपमेंट जायना तुज्या हातीन. हे करपाकच जाय तूं. कितले डेव्हलपमेंट केलाय. कॉलेज, वळप्याची कॉलेज राजन आल्लेकर सरान हाडली. बस स्टँड प्रोजेक्ट राजन आल्लेकर सरान हाडलो. एक्सरसाइज बिल्डिंग राजन आल्लेकर सरान हाडली. सो असे अनेक प्रोजेक्ट राजन आल्लेकर सरान हाडले. तूं कितें केलाय. यू वॉज अ डेप्युटी CM ऑफ गोवा. सादी इंडस्ट्रीज एक हाडूंक शकना. धारगळ इंडस्ट्री बद्दल कितें केलाय तुवें. फुडें व्हरकच ना तूं. मास्टर प्लॅनच नसलो तुज्या कडेन. 20 वर्सां फक्त आमची पेडणेकाराची फक्त उलोवन फक्त घालयल्या तुवें. एक काम करूंक ना. कामाक लायले म्हणटा. तुजो आतां जबाबदारीच ती एज अ आमदार किंवा मिनिस्टर आसता पेडणेकाराची कामाक लावपाची जबाबदारीच ती. सो अशें म्हणूंक नाका की आपूण कामाक लायलें, आपूण हें केलें तें केलें, फक्त बातां मारताय. आतां जो हायवे जाला पळय तेन्ना एक मास्टर प्लॅन आसपाक जाय. खंय पूल जाय, खंय डायवर्जन जाय हें आसपाक जाय आसलें. धारगळचो मास्टर प्लॅना प्रमाणे आसपाक जावो आसलो पण तो तूं करूंक ना. आयज थंय त्या डायवर्जना खातीर कितले लोकांचे जीव गेले आनी हेका कारणीभूत तूं. आतां खंय तरी ते फ्लायओव्हर जाता पण पयलीं कितें जावंक नासलें तुका खबर नासली. उग्याचो सेम प्रॉब्लम, थंय डायवर्जन ना. आतां हो जो फ्लायओव्हर जो धारगळचो आसलो पळय त्या एका मनशा खातीर तुवें तो रोखून धरलाय. एका मनशा खातीर तो फ्लायओव्हर जावंक ना. कित्याक इतल्या लोकांक त्रास केलो, लोकांचो जीव गेलो. आनी हें सांगपाक म्हाका दुख्ख दिसता. आतां तूं येयलाय पेडण्याची उदरगत करपाक. जॉब दिताय म्हणटाय. दिवंक तुज्या हातीन आसा रे. स्टाफ सिलेक्शन लागला मरे. जॉब तूं कसो दितलो. सो कृपया करून तुका हात जोडून प्रार्थना करता हांव की तूं बस जालें. तुज्या एजीच्या माध्यमातून अशें कळटा की तूं फुडें काबील ना. तूं घरा कडेन वचपाचो 80 किलोमिटर तुजो प्रवास जाता. 160 किलोमिटर डेली येता. आठवड्यासून 2 दिनदा येताय तूं. पेडणेकारांक कांय मेळचो ना. सो आतां आनी तूं फुडें सरपाचो ना. इतलेंच सांगता हांव. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे जे जॉब दिता म्हणटाय ती थोटांड बंद कर कृपया करून. कोणाक जॉब दिताय ती फुडली गजाल. आयज आमी राजन कोरगांवकाराच्या फाटल्यान आसा
आणि सगळ्या पेडणेकरांक हात जोडून हांव प्रार्थना करता की विचार करात, दोळे बंद करून विचार करात की आपलो कोण आणि भायलो कोण. हे जे आसात पळय भायले ते जन्मभूमी न्हयच तेंची. लास्टाची क्रिया सुद्धा जातली ती लास्ट त्यांच्या घराकडेच जातली. पण आमची पेडणेकराची आमची जन्मभूमी पेडण्याच आणि लास्टाची क्रिया आसा ती पेडण्यानच जातली. हे जे येयल्या पळय आपले आमिशां दाखोवपाक इतले दीस खंय आशिल्ले. फक्त आमिशां खत वाडटा काय, ट्रॅक्टर दिता काय, लाचार करून सोडटा. आमचे पुर्वज असले ते कितें करपाक स्वता नांगरताले, स्वता कश्ट करताले आनी 4 भाकरी खाताले. आयज आमी युरिया सारां दितात. युरिया सारां कसली दितात तर युरिया सारां दितात. तेज्या फाटल्यान धांवता आमी धांवता. कित्या खातीर? ह्या लोकांच्या खातीर. हे फक्त आपले पोळी भाजपाक येयल्ले आसा आनी कसलेच न्ही. अशें बाबू वाजगावकाराक हांव स्पश्ट सांगता, पुरो जालें तुजें. ओपनिंग केलाय मोपा एअरपोर्टाचो, ओपनिंग केलाय आयुष हॉस्पिटलाचो. तेन्ना तुका कळंक नासलें जॉब दिवपाक? सगळो श्रेय तूं घेताय की आपूण हाडलो खंयच्यान एअरपोर्ट तूं हाडूंक ना. फक्त ओपनिंग केलाय. पण ओपनिंग करताय वेळी तूं विचार करपाक जाय आसलो की बाबा आपले पेडणेकार हांगा काम करतले, ह्या भुरग्यांक काम जॉब मेळटलो, आयुष हॉस्पिटलान जॉब मेळटले ते पळोवंक ना. तूं फक्त हसत हसत नाल फोडलाय. पण पेडणेचो विचार करना. आतां म्हणटाय आपूण जॉब दितलो भुरग्यांक. खोटी आश्वासनां दिवं नाकात. इतलेंच हांव सांगता. मिशन फॉर लोकलच्या तर्फे मी त्यांचे खूप खूप आभार मानतो. आणि असोच त्यांच्यानी आणि सगळ्या त्यांच्या मित्रांनी आमकां सहकार्य करून बरो सपोर्ट करून आमकां विधानसभेत धाडपाचे. आणि म्हाका खात्री आसा जे पेडणेकार आसात हे शेवटी भूमिपुत्राच्याच फाटल्यान आसतले. आज जे हे आमिष दाखयतात, जो माजी उपमुख्यमंत्री हांवें हे केले ते केले, त्याच्या भूल थापाक आमचे पेडणेकार हे फावटी तरी बळी पडचे ना. कारण ताका 20 वर्सां आमी संदी दिली, 4 फावटी निवडून दिलो, तरी ताका आशा पेडण्याची. अरे बाबा पेडण्या हेचा काय तुका ताका स्वताचा मत ना तरी तो पेडण्याने. म्हणून ताकाय हांव एक रिक्वेस्ट करता, तूं पेडण्याच्या कोणाक तरी भूमिपुत्राक तूं सपोर्ट कर, संधी कर, तर तुझा भरलाला उरताला. ना तर तुझा इतकी वर्षाचा काय नाव असला, ह्या तुझा नाव खंय वयतला ह्या तुकाच कळतला येणाऱ्या भविष्यात. तेव्हा मी परत एकदा ह्यांचे जे आमकां आतां सपोर्ट केलो त्यांचे परत एकदा आभार मानतो. धन्यवाद. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.